E20 मागीर अरविंदजीन मोदीजीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र बरयलें आनी तांणी सांगलें की तुमी जर हे फोर्स करतात जाल्यार पेट्रोलाचो हे कॉस्ट कमी जावंक जाय कित्याक मायलेज कमी जाता आनी लोकांचे जे कितें डॅमेज जाता ताची तुमी कितें तरी भरपाई करूंक जाय म्हणून हे डिमांड घालून मोदीजीक पत्र बरयलें. त्या भायर आमी एक वेबसायट जारी केल्ली तुमकां याद आसतली stopE20petrol.com म्हणून त्या वेळार ताजी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. त्या वेबसायटीर आमकां देशभरांच्यान ऑलमोस्ट 2 लाख इनपुट्स मेळ्ळे आनी जशें सांगलें हो नॅशनल इशू आनी गोंयांत सुद्दां मोठ्या प्रमाणात लोकांक हाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. तुमकां आमी दाखयलें की आमी स्वता पेट्रोल पंपार वचून तुमी आमकां सगळ्यांक वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपार पळयलां आसतलें आमी स्वता पेट्रोल पंपार वचून गॅरेजींनी वचून ग्राहका कडेन उलयले, मॅकॅनिका कडेन उलयले, पेट्रोल पंप ओनरा कडेन उलयले आनी इट इज क्लियर दॅट दीस इज अ मेजर इशू. हातूंत लोकांक 2 तरेचो त्रास जाताच. एक म्हळ्यार मायलेज देंवता आनी दुसरो म्हळ्यार गाडयेक त्रास जाता. सो आतां फुडें कितें करपाचें जशें पळयता की केन्नाय कसलो इशू जाता सरकार कांयच ताचेर रिझोल्युशन दिना, लोकांचें कांयच आयकना, आपल्याक जाय तेच करता आनी ताचो रिजन कितें आसता तेच जाणा आसता. येद्या व्हडल्या लेवलाचेर लोकांक त्रास करप पूण आय थिंक इट इज कंप्लिटली एंटी डेमोक्रेटीक आनी जशें जेनझीन आनी आमच्या देशाच्या युवकांनी आनी स्टुडंट्सांनी ह्या सरकाराक बुद्ध दाखयली की इफ वी आर युनायटेड अँड इफ वी आर पर्सिस्टंट जाल्यार सरकाराक सुद्दां वागचें पडटा. अशा तरेन म्हाका दिसता हो सुद्दां इशू आमी बरे तरेन घेवंक जाय, सगळ्यांनी एक जावन घेवंक जाय. सो हाच्या खातीर आमचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालान एक अनाउन्समेंट केला. वी वील हॅव अ नॅशनल टाउन हॉल अगेन्स्ट द फोर्स्ड E20 पेट्रोल. नॅशनल टाउन हॉल जातलो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लबान आनी तो जातलो 1 ऑगस्ट शेनवारा 1 ऑगस्ट सकाळचे 11:30 वरांचेर. आता ऑफकोर्स सगळ्यांक दिल्लीक वचून जावचें ना, सो वी आर ऑल्सो प्रोवायडींग अ वे टू जॉइन ऑनलायन. सो गोंयकारांकूय ह्या नॅशनल टाउन हॉलान जॉइन जावपाक एक संदी मेळटली आनी आमी मागता की सगळे गोंयकारांनी जॉइन जावचे आनी जॉइन जावपाक फक्त तुमकां एक व्हॉट्सएप मेसेज धाडचो पडटलो. तुमकां हांव तो नंबर आतां दिता 8588 33212. परत एकदां सांगता 8588 33212. हो तुमी नंबर हाजेर एक व्हॉट्सएप मेसेज धाडात आनी तुमकां शुक्रार पर्यंत आमी ऑनलायन जॉइन जावपाचो तुमकां एक लिंक धाडटले आनी त्या लिंकाच्या थ्रू तुमी सकाळचे 11:30 शेनवारा ह्या नॅशनल टाउन हॉलार जॉइन जावंक शकता. आनी दीस टाउन हॉल इज ओपन टू एवरीबडी. जे सामान्य ग्राहक आसा जांकां हो त्रास जाता, जे गॅरेजवाले आसा तांकां तो त्रास जाता, पेट्रोल पंपवाले जावं पूण ह्या इशूचेर जे एक्सपर्ट्स आसा तांणी जॉइन जावचे. सो सगळ्या तरेच्या लोकांनी हातूंत जॉइन जावचे आनी तुमचे इनपुट्स दिवचे. लेट्स टेक इट टू अ लेवल की ह्या सरकाराक आनी प्रधानमंत्रीक हो इशूचो दखल घेवचोच पडटलो आनी कितें तरी डिसिजन घेवंक जाय, कित्याक ना जाल्यार फुडें लोकांक खूब त्रास आनी नुकसान जातलें. सो हांव मागता की सॉरी नॅशनल टाउन हॉल अगेन्स्ट E20 पेट्रोल. नॅशनल टाउन हॉल म्हळ्यार हय, सो अरविंदजी बरोबर एक टाउन हॉल आसतलो म्हणजे सामान्य लोक तांकां थंय येवन प्रश्न करूंक मेळटले आनी ही वील गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दीस इशू. डिस्कशन म्हळ्यार टाउन हॉल जशें आमी हांगा हेल्थ केराचेर टाउन हॉल केले म्हणजे बेसिकली इट इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर कॉमन मॅन टू आस्क क्वेश्चन्स. आनी जशें सांगलें हे फिजिकली जातले टाउन हॉल दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लबान किंवा जे बाकीचे भारतांत जे वेगळे राज्य आसात इन्क्लुडींग गोवा, यू आर एबल टू जॉइन ऑनलायन बाय सेंडिंग अ व्हॉट्सएप मेसेज टू 8588 33212. हांव मागता मॅन्युअल कार्डोजो हाचेर आमी दवरतो. जशें आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला की हे जे E20 पेट्रोल जे आसा हाचेर आमी कमीत कमी 8 पेट्रोल पंपाचेर भोंवून हाची आमी सर्वे केल्ली आसा आनी सर्वे केल्या उपरांत
आम्ही खूपशा लोकांची थिंगा प्रतिक्रिया घेतली, त्यांचो फीडबॅक घेतलो आणि थोड्यांक अजून खबरच ना की हे E20 पेट्रोल आमच्या गाडयांनी घालता म्हणून. हे E20 पेट्रोल जे आसा हे एक स्लो पॉयझन जावन आसा ह्या गाडयांक. जशें नुस्त्याक जशें फॉर्मलीन घालून मनशाक एक स्लो पॉयझन दिता, तशें हे E20 एक स्लो पॉयझन जाल्ले आसा ह्या गाडयांक लागून. कित्याक आमी खुबशे व्हिडिओ पळयल्या, खुबशे आर्टिकल पळयल्या. ह्या गाडयांक लागून आमी खुबशे गॅरेजींनी पासून गेले, मेकॅनिकांक सुद्धा विचारले आमी. तेणीन सांगले खऱ्यांनीच ह्या E20 पेट्रोलाक लागून तुमच्या गाडयांक मार बसता. आनी खरें म्हटल्यार एक कार्बोरेटर सांगलो तेणीन, एक फ्लोटिंग पिन आणि त्याची भितर जी रबर जी असता ती मेल्ट जाता म्हणून सांगली. आणि मेल्ट जाल्ल्या कारणाक लागून हे पेट्रोल जे आसा ते लीक जाता आणि लीक जाल्ल्या कारणाक लागून तुमच्या गाडयांक ती मायलेज दिवपाक जायना. सो हे अशें जाल्लें आसा की सरकारान जो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, जो आपले छातयेर हात मारून आयिल्लो की सांगून की आपूण E20 पेट्रोल हाडटलो आणि तुमकां 15 रुपयांनी तुमकां पेट्रोल दितलो म्हणून. 15 रुपयांनी. पूण ही ताणीन आमकां एक व्हडांतली व्हड एक फोट मारलेली आसा. हो गडकरी जो आसा हो आपल्या चेड्याच्या धंद्याक लागून आमच्या आख्ख्या भारताच्या देशाक हाणें ही फोट मारलेली आसा. आयज हेच ताचे 15 रुपयांचे पेट्रोल आयज हे आमकां तो 100 रुपयांनी विकता. म्हणजे अशें दिसता की हो आंकडो जो आसा 15चो तो हो बीजेपीक एक लकी आसा. कित्याक लकी आसा म्हणटा हेच्या पयलीं आमी पळयला की प्रधानमंत्रीन बीन आमकां सांगलेलें तुमकां 15 लाख आमी दिता आनी हो बीन सांगता की तुमकां 15 रुपयान आपूण पेट्रोल दिता म्हणून. म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या लोकांक तशेंच आख्ख्या देशभर लोकांक हाचेर जागृत जावपाची गरज आसा. थोड्या लोकांक अजून खबर ना की आपल्यो गाडयो कश्यो पिड्यार जाता, कित्याक लागून पिड्यार जाता, अजून तेंचे ते तकलेन गेल्ले ना. जर ह्यो मुद्दो जो आसा E20 पेट्रोलाचो म्हाका दिसता हो देशभरात जसो आतां फाटीं एक कॉक्रोचान केला तसोच हो बीन एक मुद्दो देशभराचो आसा आनी हो फोर्सान व्हरपाक आमच्या नॅशनल कन्व्हेनरान हेची एक हे घेतलेली आसा. देव बरें करूं. बरें, हाज्या भायर एक हें आमी पळयताले की जे पयर सेलिब्रेशन जालें थंयसर एक भुरग्याक डिटेन केलो, तो एक प्ले कार्ड घेवन आशिल्लो म्हणून. ह्या गजाली कडेन आम आदमी पार्टी म्हणून कशे तरेन पळयता तुमी? इशू खंय कितें आशिल्लो आनी इशू खंय पावलो तें तुमी पळया आनी हो कसो जालो तो पळया. हे एक आमी समजून घेवंक जाय, फाटले 12 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो जो केंद्र सरकार आसा ताणें कशें नाल्यार कशें नॅरेटिव्ह कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केला, लोकांचो आवाज जाणून दवरपा खातीर. जावं ते खुदी मिडिया जावं ते आमचे IT सेल जावं सोशल मिडिया, व्हॉट्सएप, टीव्ही चॅनल तुमी पळयला कितलेशेच नॅशनल लेवलाचेर सामके म्हळ्यार फूल कंट्रोलान दवरला आनी दे वर एबल टू कंट्रोल द नॅरेटिव्ह. आतां हो जो एज्युकेशनाचो निटाचो इशू हो तांचो पयलो फेलियर न्ही. दीस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड मेनी टायम्स इन द लास्ट 12 years. पूण ह्या माध्यमांच्यान तांणी नॅरेटिव्ह कंट्रोल करून दवरलो आपलो. जावं तो डिमॉनिटायझेशन जावं GST जावं आपले कोविड जावं पुलवामा फेलियर जाले ह्या सरकाराचे. पूण खंय तरी 2 दीस बोवाळ जातकच ते उजो लागतालो ते पालयताले. फॉर द फर्स्ट टायम इन 12 years द मोदी गव्हर्नमेंट लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द नॅरेटिव्ह. म्हणजे जे जेनझीन आपले सोशल मिडियाचो वापर करून दे ब्रोक थ्रू दिस क्लाउड ऑफ नॅरेटिव्ह कंट्रोल दॅट वॉज देअर इन इंडिया फॉर द लास्ट 12 years. आणि त्या खातीर आज असले कर्तुता करून लोकांनी म्हणजे बीजेपी ट्राय करता ट्रायंग टू गेट बॅक इन कंट्रोल ऑफ द नॅरेटिव्ह. सो आमकां हाजेर आनी काय उलोवपाचें ना. दीस इज जस्ट अ टॅक्टीक टू ट्राय अँड डायवर्ट फ्रॉम द इशू. ते हाजेर येदो व्हडलो बोवाळ करून आतां 2 दीस तांच्यो रॅली चल्ल्या ह्या मुद्द्याचेर
आणि they just want to divert the issue from the victory of the students to this issue where it had nothing to do with the NEET issue actually. So आम्ही इतलेच सांगता की हे भारतीय जनता पार्टी जे आसा पळय ते सामके भियेल्ले आसा. ना ना हो प्रश्न तुमकां कित्याक केलो त्या प्ले कार्डाचेर कारण जेन्ना थंय बीजेपीचे कार्यकर्ते आयले तांच्यांनी तुमचें नांव घेतलें थंय की जशे आयज तो भुरगो कोण सपोर्ट करता तशे आम आदमी पक्षाचे स्टेट प्रेसिडेंट आसात आनी कसाबाच्या टायमार मर्सी पेटिशन सायन केल्ले म्हणून तुमचें नाव घेवन तांच्यांनी तो स्टेटमेंट सांगता हो तांचो फूल प्रोपगेंडा आसा. ही सगळी तांची फटींगपण आसा. म्हणजे कोण ह्या देशान कसाबाक सपोर्ट करूंक शकता. हांव तुमकां कसाबाचें सांगता. वेन कसाब वॉज कन्विक्टेड ताका फूल ट्रायल मेळ्ळी आनी ताचे सगळे पुरावे हे केल्ले सगळे पळोवन कोर्टान जजमेंट दिल्लो. तातूंचो एक पुरावो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. तुम्ही सगळ्यांनी तो फोटो पळयला आसतो कसा ती AK-47 घेवन CST ट्रेन स्टेशनान लोकांक मर्डर करता तो फोटो तुम्ही पळयला आसतो. इट वॉज द मोस्ट व्हायरल फोटो. हो कोणे काडिल्लो? हो एक सेबॅस्टियन डिसोजा म्हणून एक गोवन फोटोग्राफर जो मुंबय मिरराक काम करतालो तेन्ना मुंबय ताणें काडिल्लो आपल्या लायफ धोक्यान घालून. ओके आणि दॅट वॉज वन ऑफ द की एविडन्सीस बिकॉज ऑफ विच कसाब वॉज कन्विक्टेड अँड ही वॉज फायनली हँग्ड. आता हो सेबॅस्टियन डिसोजा ताका एक दीस हार्टाचो प्रॉब्लेम जालो आनी तो गोंयान आयलो GMCन आपली ट्रिटमेंट करपाक आनी देर वॉज अ कॉल गिवन की ताका ब्लड डोनेट करूंक जाय. आमी गेल्ले धांवन हांव गेल्लो ब्लड डोनेट करपाक धांवन. आम आदमी पार्टीचे सगळे लोक गेल्ले धांवन. म्हजो ताचे बरोबर फोटो आसा सेबॅस्टियन डिसोजा बरोबर. म्हाका एक सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचो कोण थंय दिसूंक ना. पूण तुम्ही हे क्लियर करना जे ते म्हणटा की तुम्ही मर्सी पेटिशन सायन केल्ले ते सगळी फटींगपणा तांची. फटींगपणा सामकी फटींगपणा. दिस इज अगेन अ वे टू डायवर्ट द इशू. तांकां आम आदमी पार्टीचेर राग कित्याक आसा बिकॉज वी हॅव एक्सपोज देम. आमी दिल्लीकूय जंतर मंतराचेर तांच्या आमी त्या एज्युकेशनाक बरे भशेन सपोर्ट केलो आनी गोंयानूय नरेन सावयकाराक आमी धारेर दवरपाचे फक्त आम आदमी पार्टी आसा. ताचेर कंप्लेन घाल्ली आसा आनी आज आतां हाच्या मागीर आमी गोइंग टू द पुलीस स्टेशन टू चेक ऑन द पुलीस कंप्लेंट. FIR जाल्ली काय ना. तांकां आम आदमी पार्टीचेर खूब तिडक आसा. तांकां ते चुरचुरता म्हणून कितें ना कितें ते आरोप करता. पण सिंपल क्वेश्चन आसलो की जो प्ले कार्ड घेवन तो भुरगो थंय उबो न्हू ताका तुमी सपोर्ट करता काय ना तेच हय दिस इज अ सब जुडिस इशू. सरकार आय मीन कोर्टान जे कितें निर्णय घेवपाचो करपाचो आसा ते करतले. इफ ही इज इनोसंट द केस विल गो ऑन. ही विल बी एक्विटेड. इफ ही इज गिल्टी ताका सजा मेळटली. हातूंत हांव कितें म्हजो ओपिनियन दिवचो. बट आय रिस्पेक्ट द डिसिजन ऑफ द कोर्ट. इट इज सब जुडिस. तुम्ही प्रोटेस्टाक आपण सपोर्ट केलो. त्या प्रोटेस्टाक हे भुरगे खंय तरी येता आनी तो प्ले कार्ड दाखयता. तुम्ही सपोर्ट करता. मी म्हणटा की ते प्ले कार्ड घेवन आयले नोबडी कॅन कंट्रोल. मी जशें सांगलें हे जेन्ना सेलिब्रेशन प्रोटेस्ट जाता किंवा जेन्ना स्टुडंट प्रोटेस्ट जाता एक पब्लीक कॉल वता. अशें ना की खंय गेटी आसता किंवा प्ले कार्डार कितें बरयलां तुका एंट्री आसा ना तशें कांय ना. सो एनीबडी कम्स दॅट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द मेन प्रोटेस्ट. प्ले कार्ड भारतीय जनता पार्टी हे करपाचो प्रयत्न चल्ला. प्ले कार्ड सारको म्हणटा तुम्ही दाखोवप असो. प्ले कार्ड रॉंग दाखयला ताका बरोबर. हांवें जस्ट सांगलें इट इज नॉट माय पोझिशन टू गिव अ ओपिनियन ऑन दॅट. इट इज अ सब जुडिस इशू. थोड्यांक दिसता आसतलें ताका बेल मेळची थोड्यांक दिसता ताका बेल मेळची ना. जशें सांगलें तुमकां कितें दिसता? कोर्ट विल डिसायड. तुमकां कितें आय दिसता? डोंट हॅव एन ओपिनियन. आय कॅनॉट गिव एन ओपिनियन. तुमच्या पॉलिटिकल पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर हांव तसो ओपिनियन दिवंक शकना. तुम्ही ज्या भुरग्यांक सपोर्ट केल्लो त्याच भुरग्यांच्या मदीं हे भुरगे आशिल्ले न्हू. ते हांव कोणें थंय दवरला कोणें ताका धाडिल्लो सुद्दां ते सुद्दां हांव नकळो. कित्याक आज तुमी पळयता की दिल्लीक सुद्दां जंतर मंतराचेर खूब जाणांक धाडिल्ले ते प्रोटेस्ट हे करपा खातीर बोवाळ घालपा खातीर. सो जशें सांगलें पुलिसांनी कितें तरी FIR केला. लेट देम इन्व्हेस्टिगेट. लेट देम फायंड आउट. तुमकां याद आसतलें गोंयान थोड्या म्हयन्या पयलीं पाकिस्तानाचे फ्लॅग्स रस्त्याचेर चिकटायल्ले. ताचो इन्व्हेस्टिगेशन खंय गेलो? भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा काय ना तो खंय गेलो? हू पेंटेड दोज पाकिस्तान फ्लॅग्स अँड विथ वॉट मोटीव? हे तुमी मुद्दम याद दवरूंक जाय. भारतीय जनता पार्टी कितें करूंक सोदता ते. ओके तुम्ही म्हणले की डिस्टर्ब करपा खातीर BJPच्या कंपनीत हाडले तसोच हांगा हो प्रोटेस्ट हांव कांयच सांगलें पुलिसांनी सांगूंक जाय. कित्याक अशें पयलीं केन्ना जावंक ना. इतले प्रोटेस्ट जाले गोंयांत. एवरीथींग वेंट पीसफुली. फक्त त्या सेलिब्रेशनाच्या प्रोटेस्टा दिसा अशें कशें जालें आनी ताका पॉइंट आउट करून भारतीय जनता पार्टीचे लोक थंय येता व्हडलो इतले दीस बोवाळ कसो करता. सो तो बीजेपीन धाडलेलो आसपाक शकता म्हणटा तुम्ही भुरगो That is a matter of कारण तो स्टुडंट नासलो. पुलिसीन सांगूंक जाय. पुलिसीन
इन्व्हेस्टिगेट So, करून पोलिसांनी ऍक्शन घेतली ती सारखी तशेंच आहे. म्हणटा पाकिस्तान फ्लॅग कोणे चिकटायले ते इन्व्हेस्टिगेट करात हो कोण आणि हो थंय कसो पावलो ते इन्व्हेस्टिगेट पोलिसांनी रायट ऍक्शन घेतली ते अरेस्ट करून. पोलिसांनी has taken as per the law. So इन्व्हेस्टिगेशन जातकच कळटलें आमकां एक्चुअल कितें आसा सो तुम्ही आता गोदी मिडिया म्हणटले की गोंयान गोदी मिडिया मानता तुम्ही. पळय गोंय सोडून म्हाका दिसता नॅशनल लेवलाचेर जे चॅनल आसा दोज आर मेनली आनी जे म्हाका दिसता आमच्या युवकांनी जेन्ना जंतर मंतराचेर तांची नांवां घेवन आनी तांचे फोटो लावन तांकां एक्सपोज केल्ले आसा. आमचे गोवन मिडिया इज द बेस्ट इन द कंट्री. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां खरें गोंयांत आमची मिडिया आसा तेन्ना तुमकां हॅट्स ऑफ म्हणटा. पयर तुमी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तांकां कसो धुलो तुमकां गोदी मिडिया कोण म्हणूंक शकता म्हाका सांग. तुम्ही खरे पीपल्स मिडिया एंड आय से हॅट्स ऑफ टू गोवन मिडिया फॉर टेकिंग अप द इश्यूज ऑफ द पीपल. थँक्यू. अरे वो कौन